फाटल्या वर्सा रत्नागिरी 7 भाताची लागवड सुरू केल्ली ते उपरांत शेतकऱ्यांकडल्यान ताका सकारात्मक प्रतिसाद मेळिल्ल्यान शेतकी खाते अंदू ताची लागवड करपाक चालना दितले। तरणाटे आनी इत्सूक शेतकऱ्यांनी लागवड करपाक काम हातान घेवचे म्हण आवाहन खात्यान केला। खात्याच्या कार्यालयान भाजीपाल्याचे बी आसा, तशेंच चणक नुस्त्याचे उत्पादन वाढला म्हण अधिकाऱ्यान सांगला। शेतकऱ्यांक प्रेरणा दिवपा खातीर दर एका तालुक्यातल्या 3 उत्कृष्ट शेतकऱ्यांक पिकाचे सगळ्यात बरे उत्पन्न मेळोवपा खातीर दर एकाक 10,000 इनाम दितले म्हण अधिकाऱ्यान कळयला। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। एग्रीकल्चर टेक्नॉलॉजी मॅनेजमेंट एजन्सी जी साऊथ आसा ती आमची ओल्ड कलेक्टेड मडगांव आसा आनी आमी जवळपास 7 तालुके कॅटर्स करता, म्हळ्यार तुजे पोंडा, धारबांदोडा, सांगें, केपें, मर्मागुवा, मडगांव आनी काणकोण। तर ह्याही 7 तालुक्यांक आमी नवीन नवीन तरेचे प्रयोग म्हणटा तशें आमी ह्या फायनान्शियल इयर करतले। गेल्या वर्सा बी आमी बरे प्रयोग केले, डेमॉन्स्ट्रेशन्स घेतले, ट्रेनिंग केले, एक्सपोजर विजिट्स केले आनीक किसान गोष्टी प्रोग्रेसीव फार्मर्सांक घेतले, जेणे करून भायर कितें चलता भायल्या स्टेटींनी ज्यो आमचे नेबरींग स्टेट्स आसात तातूंतल्यान तांकां बरीशी नॉलेज मेळ्ळी आसा। तर डेमॉन्स्ट्रेशन जो पार्ट जर आमी पळयलो जाल्यार आमी गेल्या वर्साक रत्नागिरी 7 ही रत्नागिरी 6 आनी रत्नागिरी 7 अशी 2 व्हेरायटी हाडल्यो ज्यो कृषी विज्ञान केंद्रान आमी तपासल्यो। तितूंत रत्नागिरी जी 7 आसा ती तांबडी करडेची जात जावन आसा आनीक ती जवळपास आमची पाणयो पयलीं मेळटालो पळय तो गोड आनी तांबडो जो गोंयांक सामको प्रिफर जाता, तर ती व्हेरायटी आमी लास्ट इयर सगळ्याक दिली आनीक मर्मगांव तालुक्यांत SRM सिस्टमॅटीक रायस इंटेन्सिफिकेशन एक लावन तेजे प्रमाणे तांकां जवळपास 5 टन पर हेक्टरा प्रमाणे इल्ड मेळ्ळें आसा। सो ती आमी परत ह्या वर्सा, कारण गव्हर्मेंटा जेन्ना आमी रिकमेंड करता ही कर म्हणून जाल्यार ताका 3 वर्स तर ते ट्रायल घेवपा जाय आनीक ज्योतीक आमी सबस्टिट्यूट म्हणून ट्राय करता, पूण सद्या आमी एक व्हेरायटी म्हणून आमी ट्राय करता, डिपार्टमेंट बी ते ताजे प्रयोग चालू आसा। तर ह्या वर्सा आमी रत्नागिरी 7 जी आमची दापोली कोंकण कृषी विद्यापीठ आसा थंयच्यान आमकां बियाणे येवपाचें आसा, तातूंत ब्रिडर सीड येवपाचो रत्नागिरी 7। ब्रिडर सीड म्हळ्यार कितें जे आमी मल्टिप्लाय करतले आनी वांयगणाक बी आमी दितले, ते कृषी विज्ञान केंद्राक आमी ते प्लॉट्स करतात, कृषी विज्ञान केंद्राक तेजें मल्टिप्लिकेशन करतले 50 किलोचे, म्हळ्यार जवळपास आमकां 3 ते 4 टन बी आमी आख्ख्या सावथाक वाडटले। दुसरे हितून सर्टिफायड सीड येवपाचो डिपार्टमेंट हाडटले, तेंय आमी आत्माचें डेमॉन्स्ट्रेशन दितले आनी ट्रुथफूल सीड तेंय रत्नागिरी 7 तेंय आमी ह्या वर्सा शेतकऱ्यांक दिवपाचें आसा, जेणे करून रत्नागिरी 7 ही बरी जात आसा आनीक जवळपास ज्योती बरोबर ताजे 2-3 दीस पावसा फाटफुटी जावपाक शकता, पूण इल्ड आनीक टेस्ट मेन म्हळ्यार टेस्ट जी आमी सगळ्या पयलीं आमी मडगांव आमचे जेन्ना फार्मर्सा हार्वेस्टींग जालें पळय तेणें सगळें स्कुला भुरग्या लोकांक आपयलें आनी पेस केल्ली इतली बरी आनीक खावपाक गोड अशी जी आमकां पयलींची दिसाची जी तांबडी करडेची याद करून दिता। तर ती व्हेरायटी मेळटा। त्याच बरोबर डिपार्टमेंट एक आमचे नाचणी बरी जी आसा पळय आमची पावसा लावपाची जी आमची लुप्त जाल्या ती दापोली व्हेरायटी ज्यो आसा 5 तेय जवळपास बी हाडटले आनी तेय आमी ह्या वर्सा पावसा खातीर खरीफाक आमी डेमॉन्स्ट्रेशना अंडर ते शेतकऱ्यांक वाडटले। आमी फ्लोरिकल्चराक बी प्रोत्साहन दितले, बारीक डेमॉन्स्ट्रेशन ट्रायल चालू आसा, अजून आमी घेतला, पूण केओ बायोटेक म्हणून जी कंपनी आसा जी फुलांची ती जरबरा जी पर्टिक्युलरली आसा ती आमची हातूंत पॉली हावजान जाता, पूण तीच आमी जरबरा ओपन हितून तेमी न्यू व्हेरायटी डेवलप केल्या विथ टेक्नॉलॉजी ऑफ इज्रायल, तर ती आमी हाडून शेतकऱ्यांक घेवन ती फुलांची बी कल्टिवेशन जे ओपन हितून जरबराचें तेय बी ट्रायल घेतले आनीक वेगवेगळे ट्रायल्स आमचे जे म्हळ्यार डेमॉन्स्ट्रेशन आमी दितलेच अंडर आत्मा हे आमचे एग्रीकल्चर जाले। फिशरीचे बी आमी हाका सीबास जे लास्ट टायम सांगले चणकाचे जे प्रोडक्शन आसा ते वाडोवपाक आतां आमची फुडली जुनासान आमची बंदी आसा नुस्त्याची, सो ते आमी अशे प्रोजेक्ट्स करपाक सोदता की जुनाक तेजे हार्वेस्ट जावपा जाय। हय, आतांच तुमकां आमच्या सरान सांगलें की खंयच्यो व्हरायटीज आनी कितें कितें सद्या आत्माचें काम कशें चालू आसा, पूण गेल्या वर्सा आमी एक डिसिजन घेतलो की प्रत्येक तालुक्यान आमी अवॉर्ड्स दितले प्रत्येक शेतकाराक। हो अवॉर्ड कसो आसतलो 10,000 रुपया पर शेतकार। पूण यूथ जर आसा, कोण जर फुडें सरला आनी ताणें जर बरे तरेन कितें कल्टिवेट केलां जाल्यार
तो ताजो रेकॉर्ड आमी आमचे जे BTM म्हणल्यार ब्लॉक टेक्नॉलॉजी मॅनेजर आनी एसिस्टंट टेक्नॉलॉजी मॅनेजर्स जे प्रत्येक झोनांनी आसा, म्हणजे सांगे प्रत्येक तालुक्यान आसा, सांगे, केपें, काणकोण, मडगांव, सालसेत आनी हे तुमचे मार्मुगोवा, त्या तालुक्यांतल्या आमचे ज्या ऑफिसर्स आसात तांकां रेकमेंड करपाक आमी केसीस लायिल्ल्यो की बाबा कोण कसले. आतां आमी बेस्ट पॅडी फार्मर म्हणा, ग्रोवर, बेस्ट व्हेजिटेबल ग्रोवर, बेस्ट कॅश्यू कल्टिवेटर, अशे आमी 10,000 रुपयाचे प्रायजीस प्रत्येक तालुक्यान 3 दिल्ले. जें व्हेजिटेबल प्रोडक्शन पयलीं जें कमी येतालें तेंच व्हेजिटेबल प्रोडक्शन आतां बंपर येवपाक लागलां फार्मराक. सो अशा पद्दतीन मॉडर्न पद्दत वापरून जे कोण शेतकार मोठ्या प्रमाणात व्हेजिटेबल कल्टिवेशन किंवा तांणी बाबा आज कितली भाजी हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाक दिल्या, तोय एक मुद्दो. आमी हे सगळे मुद्दे घेवन 4 मेजर 25,000चे अवॉर्ड्स आमच्या आत्मा ह्या संस्थेतर्फे फर्स्ट टायम दिले.